AFC एशियन कप क्वालिफायर मॅच खेळपाक भारताची फुटबॉल टीम गोंयांत आयतारा दनपारा पावली। भारताची मॅच म्यानमारा आड मंगळारा फातोड्डा स्टेडियमार जातली। गोंयांत येवचे पयलीं पंगडान मुंबय 6 दिसांचो प्रॅक्टिस कॅम्प केला। 2019 जावपा आशिल्ल्या AFC एशियन कपाक भारत पयलींच पात्र जाला। ए ग्रुपात भारत टॉप आसा। दुसरे सुवातेक म्यानमार यत्न करता। भारत ही मॅच जिखून आपलो फॉर्म कायम दवरपाचो यत्न करतलो। स्टीफन कॉन्स्टन्टायनाच्या मार्गदर्शन आणि सुनील छेत्रीच्या कॅप्टनशिपी खाला भारतान सेगीत 13 मॅची जिखल्यात। आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो। रेनॉल्टान आपलो नवो SUV मॉडेल रेनॉल्ट कॅप्चर लॉन्च केला। ही गाडी युरोपियन मॉडेलाची असली तरी मेक इन इंडिया खाला ही गाडी रेनॉल्टान मार्केटान लॉन्च केल्या। It is the first car from Renault stable which has come with fully European looks completely. This is an international model, and there are a lot of good things about this car which I would like to speak. There are a lot of things, but I would like to, in a brief, I could tell you some of the USPs of this car, which are one of the first in the segment. One, this car starts at 9.99 lakhs across India, which is a very commendable performance by Renault in getting this car to India at this price. One of the reasons for it is the localization, make in India campaign, which is helping get the price of this car at this astonishing level. ओर्लीची मोगरी ह्या मांडो पंगडान तांची पहिली ऑडिओ CD रिलीज केली। मांडो दुर्बोधा वरवीं गोंय संस्कृतायेचो बावटो वयर दवरच्याक तशेंच मांड्या दुर्बोधाचो दर्जो क्वॉलिटी वयर काडपाक हांवें म्हज्या इश्टा वांगडा ओर्लेची मोगरी हो मांड्याचो पंगड घडोवन हाडिल्लो। 2013व्या वर्सांत आमी पयले फावट ऑल गोवा स्टेट लेवल मांडो फेस्टिवलाक आमचो मांडो सादर केलो। त्या वर्साक आमी ओरिजिनल कॅटेगरीन भाग घेवंक ना। And wish to thank most cordially Priti Kuti and all those who belong to Orlechi Mogri, who have worked really like a well-oiled team so that this debut album of theirs. महिला शक्ती अभियानान माजोड्डा पहिल्या आय चेकअप कॅम्प घेतलो। उक्तावणाक नुवेचो आमदार विल्फ्रेड दिसा आशिल्लो। This eye camp is conducted by a team of technicians and doctors from Bombay, and the people are very, very happy with the spectacles because they got very good spectacles worth 3,000 for just a nominal sum of 160. And we hope that this camp, which we have started through our Goa Panchayat Mahila Shakti Abhiyan, will continue. Tomorrow it will be in Kolva, and day after tomorrow at Chandor, then at Shishini. So it will be spread across all the Goa state, and it will be conducted by the elected ZP members and sarpanchas from all over Goa. So I appeal to the villagers to come out in large numbers and take the benefit at their doorstep. We cannot have it in every village, but definitely in that taluka 2-3 camps where there are the nearby villages should go and avail of this facility. पेडणेचो पत्रकार आणि लेखक निवृत्ती शिरोडकरान ताच्या नव्या पुस्तकाचे विमोचन केले। आयुष मंत्री श्रीपाद नाईक, मंत्री गोविंद गावडे आणि आमदार दयानंद सोपटे सुवाळ्याक आशिल्ले।
कोणत्या उद्देशाने लिहितो आणि कोणत्या हेतून वाचक तो वाचतो, असे भरपूर प्रश्न आपल्या समोर येतात, आपल्याला कळतात. पण या सगळ्या प्रश्नाच्या उत्तरात प्रायोजन विचार हा महत्वाचा आहे असं मला तरी वाटतं. पेडणेपर्यंत सर्व कलाकारांना शोधण्याचं काम केलं. सर्व कलाकारांनी मला भरभरून आशीर्वाद दिले. आम्ही त्यांच्या मुलाखती घेणार म्हणून त्यांनी आमची जय्यत तयारी केली, जय्यत स्वागत केलं. या ठिकाणी मी एक नमूद करू इच्छितो. मुद्दा कानकोटची आमची इंदुमती माणसी खरीच माझ्या आई समान आहे ती. कुळमुणकार केशी कोर्टांतल्यान आतां परत मामलेदाराकडे येवंक लागल्यात. ह्यो केशी ठरावीक वेळे भितर सुटाव्यो करपाचे यत्न करतले म्हूण रेव्हेन्यू मंत्री रोहन खंवटे उलयला. रोहनान दिवचले आनी म्हापशा भोवणी केली. सुरुवात करच्या पयलीं हांव सांगता, म्हयन्यांतलो पयलो शुक्रार मामलतदार आनी डेप्युटी कलेक्टर लाटणकरचे पंचायत सकाळीं 10 वरांचेर 1 वर ते 1.5 वर ते हांगा आसतले. 1 वर ते 1.5 वर हांगा आसतले. तुमचें कितें आसा ते म्हयन्यांतल्यान एकदां ते हांगाच येवन सोंपयतले. हे जे तुमचे प्रॉब्लेम्स आसा ते सॉल्व करता. सिम्प्लिफिकेशन ऑफ प्रोसिजर म्हणजे कायदे जाता तितले तुमच्या खातीर सोंपे करचे आणि रायट टू टायम बाउंड सर्विसीस म्हणजे त्या टायमान तुमकां ती सेवा पावची, हे ह्या सरकारान पयले 6 म्हयन्यान घडोवन हाडला. आणि हे हांव तुमकां सांगूंक शकता की अभिमानान कित्याक रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट पयले डिपार्टमेंट ज्याने हे सुरवात केल्ली आसा. चपलां जोडोवची पडची ना, कित्याक मामलतदाराची जबाबदारी आसतली. शेनवारचो कोर्ट सुरू करचो पूण ऑलरेडी आमी सुरवात केल्ली आसा. तातूंत मुणकारीयल कुळाच्यो केसी जावं मुणकाराच्यो जावं म्युटेशनाच्यो जावं नाल्यार पार्टिशनाच्यो जावं ही जबाबदारी तांणी शेनवारा समज जमना जाल्यार शेनवार कोर्टान करच्यो हाच्या खातीर सॅटर्डे कोर्ट सुरवात केली. आणि खंयचेय कायदे समज कोण तोडटा तो सरकारी अधिकारी जावं नाल्यार मनीस जावं कोण ताका सोडचें ना हें तुका सांगता. I only expect that cooperation of all these people in this chamber work towards a proper organized part of giving good delivery services to our गोंयकार. आणि गोंयकार आमी समज म्हणटा जाल्यार गोंयकारांक सर्वसामान्य लोकांक सांबाळपाचें जें आमी प्रॉमीस जे लोकांक दिला इज बाय वर्किंग ऑन द फील्ड एंड नॉट थ्रू सम पर्टिक्युलर रिमोट कंट्रोल चेंबर्स. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. मडकय नवदुर्गेची जात्रा मोठ्या भक्तिभावान जाली. देवीचो रथोत्सव पळोवंक हजारांनी लोक येतात. हे जात्रेक नुस्त्याचो सेलूय भरपूर. हे मडकय जात्रेचे खाशेलेपण. मडकय जात्रेक आयिल्लो वतना थंयच्यान नुस्तें व्हरता. पळयात नवदुर्गेची जात्रा.
हे बुलेटिन हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां प्रुडंट व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबूक आनी प्रुडंट वेबसायटीचेर लायव्ह मेळटात. प्रुडंटाक फॉलो करात. नमस्कार.